बँकाय म्हजें काम आशिल्लें सो तें बी आनी आमी दोगांय भायर सरल्या म्हाका आमकां दोगांयकूय करपाचें आशिल्लें आधार कार्ड अपडेट तेजे खातीर आमी येयल्या एक्चुली न्ही थंय म्युन्सिपाल्टीन करता म्हणून तुमी आमकां सांगलेलें फिल्डाचें बट म्युन्सिपाल्टी ते करता सोमार टू शुक्रार आनी सोमारचो तेंचो अपॉयंटमेंट घेवपाचो आसता मिन्स एक दीस पयलीं अपॉयंटमेंट घेवपाचो आनी मागीर ते आधार कार्ड बी तुमचें अपडेट करपाचें मिन्स दुसरे दिसा सो ऑलरेडी सोमारचो अपॉयंटमेंट फूल आसा सो तेणेन म्हाका सांगलें की कोटक बँकेन आसा जाल्यार पळय म्हणून सो आतां हांव थंय येयलां आनी तें मातशें खंय तरी गेलां सो तेंगेली बँक खंय 10 ओपन जाता आतां 10 पर्यंत रावपा जाय आमकां हांगासर आनी खबर ना कितें करतली ती आनी आतां टायम कितको जाला जाणा 9:15 जाले आमी येयल्लीं दोगांय 8 सुमार घरा कडल्यान बेगीन करता खंय तरी बट आतां पळोवया कशें कितें जातलें तें कशें जाल्यार पुरो काम कित्याक शेनवार आयतार मेळटा मागीर पूण हॉलिडे मारून करतलो आनी आधार कार्ड अपडेट करप चड इम्पॉर्टंट न्हू आतां आनी आमी ते खंय रावलीं म्हाका खबर ना नंबर उरल्या तेजोय नंबर घालपाचो उरला चेंज करपाचें उरला अशें आसा उरलां आमचें आनी फोटो बी अपडेट करपाक जाय आतां पळोवया आतां 10 पर्यंत कशें तरी टायमपास जावूं जाय सो म्हणल्यार ब्लॉग तरी शूट करुया तुमकांय दाखयता कितें चल्लां तें आनी मागीर मार्केटान वचपाचें सो पळोवया आजून काय ओपन जावपा ना जस्ट सेक्युरिटी येयला आमी ताका विचारलें तेणी सांगलें आप पयले येवं आमी पयलीं आसा म्हणून सो पळोवया आतां कितें तें आनी खंयी वचपा तरी मेळटा आनी कोणी लोक येयले जाल्यार कितें नंबर खंय तें धांकूच काडटा सो हांगासर रावचें पडलें ना आमकां सो गाडी पयलीं वयतकडी पार्क लायली बिकॉज हांवें फ्रंटूच लायली आतां वचून परत रावता थंयच कशें 2 वरां जातली खबर ना 2 वरां म्हळ्यार 1 वर ऑलरेडी 1 वर कशें करून जालें सो आमकां आनी आतां 2 वरां रावपाचें बसी पळोवपाच्यो दिसता बाकीची शॉपां बी कितें ओपन जाता कितें ऑन जायना तें टायम असो कसो बंद करपाचो तेंच कळना जाल्यार पुरो पूण काम आयज संडे कसो दिसता सगळेंच ऑन आसा ऑफ आसा सरी कांयच ऑन ना म्हळ्यार बेगीन न्हू आजून टायम जावना जातलें सगळें 10 बी सुमार ओपन जातलें दिसता एक जाल्यार 10 ओपन जावपाचें आसूं नाका वयर म्हणून कितें भोंवतलें पिशां भशेन हांगाच रावया आनी 1 वर उरलां देवा बसीक पळयता हांगासर न्ही ती नॅचरल ती आयस्क्रीम मेळटा पळय बास्किन रॉबिन आनी नॅचरल वाचलेलें हांवें पळय वचूं तेजेर बेश्टे हेवटेन करता अशें तरी बाजारान नुस्तें घेवपाचें आतां तें तरी घेवन येतलें म्हणून कोणी लोक येयले जाल्यार मागीर नंबर मेळपाना ते म्हण ते दनपार पर्यंतूच करता आसता थोडोच टायम सो फायनली आमगेलें तें जालें अपडेट करपाचें 15 दिसांनी खंय अपडेट जातलें आनी 150 रुपीज चार्ज घेतले बिकॉज लिंक आनी फोटो सुद्दां अपडेट करपाक जाय आशिल्लो न्हू सो जालें आतां 15 दिसांनी खंय अपडेट जातलें आनी मागीर खंय पोस्टाचें केन्ना येतलें तें खबर ना आनी आतां पावस पडटा आनी आमी रेनकोट बी हाडूना सो आनी फीश मार्केटांनी वचपाक जाय सो आतां हांव पळोवया उदय तरी बरें उदयच्यान पावस नाशिल्लो बट आतां पावस येयलो वचपाच्या टायमार
बेजार न्हू आनी रेनकोट सुद्दां हाडून फास्ट येयली बेगीन जावपाक जाय म्हणून काम डायरेक्ट मार्केटानूच पावले फिश घेवपाक थंयच्यान बारीक बारीक पावस पडटालो तरी पूण आमी डायरेक्ट येयली सो आनी आयज सॅटर्डे न्हू पळोवया कितें कितें येयला तें बी कशें त्यो राव 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 हे कशें कितके येतले हाफ किला अर्धा किलो 500 येता मुड्डेश्यो कश्यो आं कशें आं बरें आहा ताजे आं सो फायनली नुस्तें घेतलें येस अर्धा किलो मुड्डेश्यो 280 म्हळ्यार 300चे पावले आतां हांव वयता कांदे घेवपा खातीर कांदे कशे आं 1 किलो दी आनी काय नाका नाका
सो फ्रुट्स आणि फिश आणि कांदे बी घेतले. आतां हांव वयता, भूक लागल्या सामकी. सो आमकां जाय पॅटीस. सो अंडा पॅटीस हाडपाक वयता. गाडी थंयच दवरल्या, खबर ना मेळपा जाय न्हू ते पॅटीस सुद्दां. क्रॉस बी डायरेक्ट करता. करपाक सुद्दां आपूसपणां जाता म्हाजे कडेन सामकी. अंडा पॅटीस आसा 3 दी. कसो एक? बरें 3 दी. कितके जाले? कितके? 54. सो पॅटीस बी येऊन गेले. आतां आमी वयता घरा कडेन आनी फटाफट हें खाता कित्याक भरपूर भूक लागल्या. पडपाचें आसा हे सारकें सगळें. हे पेंट कुदा ये बाबू कुदा या या सो वॉटर जो आसा आनी गॅस तो बरे भशेन हांवें सगळें आमी पुसून काडले, सगळें धुवन काडले, टायल्स बी ते सगळे धुवले. आनी सकयल असो कॅमेरा करपाचो ना इतकें सगळें हें जालां हाणा. सो आतां कितें करतली हें आमी मागीर करता. आतां हांव करता कडयेची तयारी. सो आयज आमी हाडलो दोतोन तुमी पयल्याच आसतले मुड्डेश्यो. सो तेंची कडी करता, ती आमी केन्ना शूट करूं नाशिल्ली. सो आयज आमी तेंची कडी तुमच्या वांगडा शेअर करतली. सो पळोवया. सो हांव पळय बसला सोय कापपा खातीर. तेज्या खातीर एक नाल्ल घेतला. इतलो तरी नाल्ल नाकाच तो. आनी फोडपाची ट्राय मारता पळय कसो फुट्टा तो. मम्मी आनी कितें तरी काम करता. टायल्स फुट्टले दिसता पूण नाल्ल फुटपाना. प्रॉपर फुट्टा रावता. नाल्ल फोडला ह्या खातीर आतां तेजें उदक गाळून पिवपाचें. मोठो आसा नाल्ल तो. एका हातीन कॅमेरा आनी एका हातीन करूं जायना. जालें दिसता सोंपलें उदक. ना आशिल्लें पळय. जालें सोंपलें. आतां एका कातून घेवपाचो आनी मातसो फोडुया न्हू जावपाना नाल्यार. एका हातीन कितें म्हण जाता. जाली 2 ओळी जाली. सो आतां ह्यो नाल्ल जो आसा तो कापून घेता आनी मागीर तुमकां दाखयता. सो सोयी पळय इतली घेतल्या. हाफूचशे अशें कातले नाल्ल. ती पातळ जाता न्हू, दाट म्हाका आमकां आवडटा. सो हितून कोथमिरी जशी रेग्युलर करता तशीच मुड्डेसांचे म्हणून कितें सेपरेट करप ना. आनी हांव म्हाज्या अंदाजान घेता बिकॉज मम्मी आमच्या कुत्र्यान आणिता. इतल्यो पुरो दिसता कोथमिऱ्यो. इतल्यो पुरो न्ही गे. आनी मिरसांग्यो चड सांगल्या. डबे सुद्दां सगळे काडून हांवें सकयल दवरल्या की मेळना. सगळे हांवें फस्ट जमयले. इतके तरी मिस्तीक मातशें तरी लागपा जाय न्हू.
आणि अजून नुसते उजरना बेबू सायडीन इतलीशी आमटान चड घेवना बिकॉज सॉल मागीर एक घालता खंय सो इल्लीशी आमटान हळदी पावडर. सो हे आतां सगळें वांटून घेता आनी माजरां आमची रडटा बिकॉज अजून नुस्तें उजरोना आमी कित्याक जर नुस्त्यान हात घातले जाल्यार हें तशेंच उरता. हें वांटून घेता आनी मागीर नुस्त्या हात घालपाचो. सो हितून हे 2 हरवे मिरसांगे घालता कित्याक सांग ते हे जे नुस्तें आसता पळय मुड्डेश्यो त्यो गोड आसता ताका मातशी तिखट कडी केल्यार बरी लागता. सो 2 घालता 2 मागीर चिरून घालता वांटपाक मस्त तशें वांटून घेता आनी मागीर दाखयता. सो मिरसांग अशी हांवें बारीक अशी वांटून काडली आनी सगळी डायरेक्ट घालता हे तोपान आनी नुस्तें जो म्हणल्यार उजरोवन जाता तो म्हणल्यार हे गॅसार दवरुया म्हणल्यार आनी मागीर टायम नाका. आई जाय पडटलें दिसता उदक कित्याक सांग आनी इल्लें घालता उदक. सो एक वाटेन शिताक दवरिता आनी एक वाटेन हेका दवरिता. सो ही आतां मस्त अशी जाली डायरेक्ट सिजो दवरुया आतां. गॅसार दवरली चड उदक घातलें दिसता हांवें जाता न्हू मागीर दाट शिजतकीर. सो बारीक गॅस करता मातसो कित्याक नुस्तें उजरता म्हणल्यार टायम आसा. सो आतां एक वटेन हें दवरता कितें तें आदन एक वटेन आदन आनी एक वटेन कडी शिजपाक दवरल्या आनी आतां हांव नुस्तें उजळून काडटा आनी सगळे माजरांक जें आसा हांवें भितर रुमान पॅक करून दवरलें नाल्यार ती आमकां उजरो दिवपाना. सो हांवें हितून घेतलेल्यो मुड्डोश्यो कितक्यो येयल्या पळय 4 येयल्या आसतल्यो अर्द कील ती आतां 280. सो आतां हें हांव बरे भशेन उजळून काडटा. हिंगा कितें टायम लागता कित्याक फळां आसता न्हू ताका भरपूर तेजे खातीर. आनी मागीर हेंची आयज सोमती कडी करपाची आनी कितें तें बांगडे कितें तरी आसा म्हणटाली मम्मी ते भाजपाचे. ते आतां टायम आसल्यार भाजतले नाल्यार डायरेक्ट रातचें नाल्यार कडी आनी शीत आमगे आयज फकत. सो हें सगळें उजळून काडटा एका हातीन जावपाना. सो हें करून उजळून काडटा आनी मागीर दाखयता तुमकां. माजरी पळय कशें रडटा आवाज येता आसत तुमकां. कितक्यो आसा 1 2 3 4 आसा तश्यो कट करून कडेन बरें जातलें. सो बाय. सो फायनली हांवें नुस्तें उजळून काडलें. उजळून पळयतलेच जाल्यार कट केले हांवें मातश्यो मोट्यो आशिल्ल्यो न्हू त्यो. सो आतां सगळे कडेन घालतले फक्त 1 2च पीस भाजतली म्हूण सामकां दोगांय खातीर. पुरो दिसता मिनीट. सो हे 5 मिनटां मातशें लागून आनी देन मागीर करून घालपाचें डायरेक्ट सामकें. कडी बी पळय शिजता मातशें पातळ ना पातळ जायना जाल्यार आसा सारकें. मातशें मीठ लागून मागीर घालचें. सोल मागीर उडोवया न्हू काय आतांच उडोवन नाल्यार आंबट जातलें. राव तर एक सोलूय बी घालता. एकूच घालता हांव 1 काय 2 हांगा आसा फुडल्यान. सो 5 मिनटां जालीं मीठ बी लागलां आसतलें आनी घालता हांव ते कडेन नाल्यार मागीर टायम जातलो. 4च कुडके भाजपाक दवरता. मस्त लागता मुड्डोश्यांची कडी. सो आतां हें सगळें बरें शिजोनी मागीर जाय जाल्यार हितून हें घालता कितें जाणा मिरच्यो कट करून. सो कडी जी आसा
सामकी मस्त अशी रेडी आसा आनी टेस्ट करून पयली कितकी बरी लागता जाणा. आनी नुस्तें पळयात विरलें तें नुस्तें चड शिजलें. सो कडी बरी जाल्या. आतां नुस्तें फक्त नुस्तें म्हळ्यार चारूच ते बांगडे बिंगडे फाल्यां बसता आमी, फाल्यां न्हू रातच्यान. तर सकाळीं आमी ते शूट करून वांगडा दोगांनी गेल्ली. आमी वांगडा दोगांय मागीर तुमकां हांवें सगळें दाखयलें पळय प्रोसिजर. आनी आतां ते येयला ताका खंय तरी काम आशिल्लें आनी मागीर परत वचपाचें खंय तें. सो आतां आमी नुस्तें भाजतलीं आनी तुका हांवें अंडा पॅटीस हाडला. तूं जाय जाल्यार आतां हा, अदरवायज तूं मागीर जीन हा, कितें कर. सो आतां आमी पळयात हाल कशी जाल्या ती. आतांच नुस्तें केलें तेन्नाच तें येयलें. आतां नुस्तें ताका भाजपा लायतलें मुड्डुशी, कित्याक हांवें ओदोवच्यान कितें कितें करीत आसा. सो आमी वेलकम केलेंच ना तेंकां. हॅलो गायज, तर कशी आसा तुमी सगळीं जाणां? खूब तुमी सगळीं बरी आसतली. आमी बी बरी आसा. तर आमचे तुमी व्लॉग अशेंच पळया, जितलीं जाणां पळयता तितकी. आनी आतां पळोवया कितें कितें करता ती आमी मुखार. सो आतां नुस्तें भाजपाक या. सो हे पळय 4 भाजपाक घातले आमी, 4च. आनी बांगडे जे आसा ते आमी मागीर भाजतली रातचे. आनी कडी रेडी जाली. मातशें मोव जालें आनी केदो व्हडलो पावस येता पळय. हॅलो, येस, गूड इवनिंग. हय. तर न्हू आमी सकाळच्यान बिजी आशिल्लीं म्हटल्यार जेयले तितले तुमकां लास्ट दाखयले पळय ते सुद्दां दाखोवना. कडी जाली तितकीच दाखयली. सो मागीर आमी जेवलीं एन्ड आयज सॅटरडे मातशी TV पयली. एन्ड मागीर आमी किचनाचें अशें काम करपाक लागलीं की थंयच उरलीं. अशें इतले सगळे डबे काड, पूस, धू अशें करता करता पांय सुद्दां दुखोन गेले. आनी तें फिनीश आमचें आतांच तशें जालां. आनी मागीर 7:30 अशें म्हटलें. हय. सो आतां फ्रेश जाली. सगळें धुवता पुसता म्हणल्यार तें आमी कांय शूट दाखयलें ना तुमकां, कित्याक तें सगळें मॅस आशिल्लें, सो कांय दाखोवना. आनी आतां पांय बी दुखता आनी आमी फ्रेश जालीं आनी आमकां लागली भूक. सो आतां तुमी म्हणटलें आमी सदांच फास्ट फूड खाता अशें, बट खाता कितें करूं, जाय केन्ना. आनी श्रावण बी चुकोन प्लॅन ना धरपाचो, धरलो जाल्यार तेन्ना मागीर कोण खातलो म्हणून आमी आतांच आयज आतां आमी खाता मातशें फ्रायड रायस. जेवतलीं आमी जस्ट आतां तें भूक लागला म्हणून एकूच फ्रायड रायस हाडला दोगांयकूय. सो आतां आमी फ्रायड रायस खातली, तें एन्जॉय करता आनी मागीर तुमकां मेळटा. सो आतां पळयात पेटे बी रडपा लागले आमचे. तर गायज आमी जेयली आनी जेयले फ्रायड रायस खाल्लो. सो आमी आनी मागीर जेयना आनी जेयले इतलेंच. ओदोळ निवळ केले पळय ती सामकी मातशी थंडी जाली. खोकली, डस्ट प्रॉब्लम, डस्ट भितर गेले दिसता आनी सामकें खूब करून असली थंडी जावपाक जाली. सो बेजार येता आतां आनी कितेंच करपाक. म्हणल्यार 10:30 जाली, आतां आमी चड करून न्हिदतली. हय, अशें नासता पळय तें आयतार येता म्हणल्यार बाबा लेट. काल आमी कितले लेट न्हिदले सांगला आसता तुमकां आमी कालचे ब्लॉगान. पूण आसो आयज लेट न्हिदना, मागीर न्हीद जायना. सो
आमी हो ब्लॉग हांगासर एंड करता. टील देन बाय अँड टेक केअर. आणि जर तुमकां आमचे ब्लॉग्स आवडटात जाल्यार प्लीज लायक शेअर अँड